नमस्कार. दोनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचे उपकार. खबरो विस्तारान. सागरमाला प्रकल्पावरवीं गोंयांत वॉटर टॅक्सी सुरू करपाचो सरकाराचो प्लॅन. कोंकण रेल्वेचें दुपदरीकरण जाल्यार रेल्वे येरादारीक फायदो जातलो. लोकल ट्रेनी सुरू करपाक मेळटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. भाजपान फाटल्या 13 वर्सांत गोंयांत खंय जायते उदरगत केल्या. प्रदेशाध्यक्ष दामू म्हणटा पोन्ने कार्यकर्ते परत येवपाक लागल्यात. भाजपाच्या एक्टिव्ह कार्यकर्त्यांची कार्यावळ जाली. 2027 52% मतांचे मोख. दामू उलयलो. भारतमाला आसतलो सागरमाला सारकिले प्रोजेक्ट आमी हाडले. सागरमालाच्या अंतर्गत गोंयांत 7 जेटी जावपाच्यो आसा. त्या 7 जेटीचो कोळसो हाडपा खातीर न्ही, टुरिजमा खातीर आमी उपयोग करतले, जेची टुरिजम कनेक्टिविटी जातली. वॉटर टॅक्सी आमी गोंयांत सुरवात करता, जेणे करून फ्युचर विजन आसा, फ्युचर टुरिजम. लोक रस्त्या वयल्यान वयचे ना, ताका वेगळ्या पद्धतीची सोय करपाक जाय, म्हणून सागरमाला हो प्रोजेक्ट आसा. आणि या सागरमाला प्रोजेक्टाच्या अंडर आम्ही अशा पद्धतीचे वंदे भारत ट्रेन सुरुवात झाली. गोंयांतल्यान गोवा टू मुंबय वचपाक लागले. आम्ही 8 वरांच्या भितर आम्ही तर म्हटला की इन फ्युचर 7 वरांनी पावतले. इन फ्युचर पेडण्या टू काणकोण कनेक्टिविटी करपा खातीर ह्या दोनूय डिस्टन्स अर्द्या वरान कंप्लीट जावचे. डबल ट्रॅकिंग जर जाले आसत जाल्यार फुडल्या 2 वर्साच्या भितर ही ट्रेन सुरुवात जाता. ही आमची अचिवमेंट आसा. फास्टेस्ट लोकल सुरुवात जावच्यो. आमकां हाजो फायदो जो मेळटलो हे आमचे फ्युचर आसा. ते फावटी बरीचशी मतां पार्टीच्या चिन्हाचेर पडटा. ऑफकोर्स पडटा. कमळ म्हटल्यार काय मारमत, कमळ म्हटल्यार काय मारमत. अजून थोडीशी मतां म्हणजे मोदीजीक बीन पळोवन पडटा. मोदीजीन बरें काम केलां, मारमत. तिसरे बाबा मुख्यमंत्री कोण पर्रीकर भाई आशिल्लो तरी बरें काम केलां, मारमत. आता प्रमोद सावंत बरें मार केलां, मारमत. ताज्या उपरांत हांव सगळीं मतां म्हणना, हांव पळया हांव सगळीं मतां म्हणना. तुमी म्हणटले तुका लागून मतां पडटा काय म्हणटात ना. दुसरी मतां पडटा मागीर थंय कोणाक आमी उबो दवरला पळय न्ही, कोण आमचो आमदार मंत्री, ताका हो म्हाका जाय तोच मेळ्ळा म्हणटली मारमत, म्हणटली जॉयंट एकठांय काम करता. आनी लास्टाची मतां जी कोणाक लागून पडटा, कार्यकर्त्या खातीर पडटा. कावरेपिल्ला पंचायतीच्या बनकर आणि काजूर गावात पूल नाशिल्ल्यान थळाव्यांचे हाल. ते आजूय पारंपारीक पद्दतीन लाकडाचो साको बांदतात. पावसात येवज करपाक साकवा वयल्यानूच. गांवांत कोणूय दुयेंती जाल्यार ताका साकवा वयल्यान पोलतडी व्हरचो पडटा. सरकारान लक्ष घालचो म्हूण मागणी. खासा रिपोर्ट. आमी आसा कावरेपिल्ला पंचायतीच्या बनकल आणि काझूर गावांत. हे विज्युअल पळयल्यार तुमकां दिसतलें की ही जाणटेली कितें तरी कलाकृती करता आसतली. मात ती पावसांत आपल्या गांवाक हेर गांवां वांगडा जोडपाचें काम करता. हय, तुमी सारकें आयकलेंत. पावसांत व्हांवपी व्हाळाचेर पूल नाशिल्ल्यान थळाव्यांक साको बांदून आपलें अस्तित्व राखून दवरचें पडटा. पूल नासल्या कारणान कित त्रास जाता तुमकां? येवपाक त्रास जातलो, गाडी हाडपाक साकवान येवंक पडटा. आतां एक गिमा तुमकां गाडी घेवन येवपाक मेळटा. गिमा गाडी हाडूंक मेळटा म्हणल्यार पावसाक ना. पावसाक साको घालूंक जाय. झाड मोडलें जाल्यार साको घालूंक मेळना. म्हणलेलें आमदारा बी, पण आमदारान कांय बरें घेतलें ना. ते पंचान अशें हें केल्या सांगलेलें म्हणून घातलें म्हणटा तें म्हणून तें जायना न्हू, पास जायना न्हू फुडें मागीर. आतां पावसा साकवा शिवाय दुसरी कांय ना. दुसरी कांयच ना आमकां. सो तूं कितें मागता सरकाराक? कितें पूल जावपा जाय म्हूण मागता? हय, आनी कितें म्हूण जाय, पूल जायना आमकां. गांवांत कोणूय दुयेंती जालो जाल्यार एकतर दुयेंतीक साकवा वयल्यान नाजाल्यार भोवडो मारून डॉक्टरा कडेन व्हरचो पडटा. आतां एम्बुलन्स बी कितें जाय जाल्यार कितें करता मागीर? कितें करपा हें? वचपा न्हू थिंगा वॉल्टार वचपा हें चलत थिंगच्यान घराडेच्यान. आनी आतां गिमाक पयला तुमी उदकांतल्यान क्रॉस जाता. हें बांद न्हू तें कानेलो तो हें फुगयता न्हू, ब्लेड घालता आनी उदक फुगयता, मागीर वचपा खंयच्यान तें उदकान इतलें उदकान येता. काँग्रेस सरकारान खंय आशिल्ली पायवाट डांबरीकरण केल्ली, मात ती अर्धवट. व्हाळाचेर जाय आशिल्लो पूल खंय बांदिल्लोच ना. आनी भाजप सरकाराचें दुर्लक्ष. 13 वर्सां जाली बीजेपी सरकार जाल्या. हेजी मुखार कांय बरो घेतला न्ही बीजेपी सरकार जाल्यार. आनी काँग्रेसी टायमार हे सायडी फुल्ल रोड गेलो हो डांबोर, आनी हो उरलो तो कोणी करपाचो? फुडीं डांबरान वय जालें. आनी फाटल्यान कशें कितें करपाचें? न्हंय जावं ते सायडीच्यान बेस्ट दुर्लाचो रस्तो. आतां पावसांत आपलें अस्तित्व दवरूंक ह्या गांवकारांक साको बांदपा शिवाय आनी पर्यायूच ना.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उगे पंचायत वाठारांत बेकायदेशीर लँड फिलिंग करून रस्तो करतात. सांग्यावेल्या डॅमॉलिश केल्ल्या टावन हॉलाची खंय माती शेतान उडयल्या. पंचायत डोळे धापल्या. थळावे उलयले. सरकारान खर एक्शन घेवची म्हूण मागणी. मजगती कलेक्टरान खंय संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराक शॉकज नोटीस धाडल्या. सांग्यावेल्या उगे पंचायत वाठारांत बेकायदेशीर लँड फिलिंग करून रस्तो करतात. भात शेतींनी सांग्यावेल्या डॅमॉलिश केल्ल्या टावन हॉलाची माती भरल्या. कारवाय जावची म्हूण थळावे मागता. शेता जमणीक ही माती हाडून घातल्या, लँड फिलिंग केला रस्तो करपा म्हणून. आनी ही माती हाडली खंयची टावन हॉल जे पळय डॅमॉलिश केला सांग्या टावन हॉल म्हणून प्रसिद्ध टावन हॉल म्हणून अशें आसलें तेजी माती हाडून ही शेतांक घातल्या. आनी ते हाडून पळय ह्या शेतांक 27/34 हे सर्वे नंबरां हाडून हे रोड म्हणून फिलिंग केला हांगा. म्हणटकीर हे प्रत्येक शेत पुरोवपाची हे धंदे हे कोण बिल्डर आसा हे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेंगे हेच धंदे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाची ती माती हाडपाची शेतांक घालपाची आनी रस्ते करपाचे. म्हणटकीर हेजेर आमचे कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर सांग्यावेल्यान हेणे एक्शन घेतले कडेन आसा. उगी पंचायती म्हणटरी हे संबंदीत हांवें उगी पंचायतीच्या आमगेलो तलाट्याक हांवें प्रस्न केलो विचारलें आमगे उगी पंचायती पडटा म्हणलें विलेज आमगेली कोटाले विलेजी पडटा म्हणली ही एरिया ही फिलिंग केली. ताणें म्हणलां आपण तेजेर हे रिमार्क धाडल्या म्हणपा लागलो तो करून. तरी बरें आसा बट उगी पंचायतीन हेजेर उगी पंचायतीन पंच कोण आहा तांकां माती लक्षांत ना हे फिलिंग जाता काय कितें ना. पूण ह्या तलाट्यान हेजेर रिपोर्ट घालून तलाट्यान हें धाडलां. आतां हें धाडलां आनी तांकां शोकेस डेप्युटी कलेक्टरान शोकेस नोटीसूय बी काडले कडेन आसा. पूण म्हणटरी शोकेस नोटीस काडली बट आतां ही माती शेतांक घातली ती हे काडून भायर काडटले काय ही अशीच उरपाची आनी मागीर परत हें जालें म्हणटकीर केस जाली म्हणटकीर परत मागीर तेणी चालू करपाचें हें काम अशें आमगे प्रस्न आहा. कोणी जी पळय हाडून घातल्या कोण कॉन्ट्रॅक्टर तेजेर चड हेज्या चड कारवाय त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जावपा जायी. कोण कॉन्ट्रॅक्टर ही शेत पुरोवपाक जे मातये डिलर काय कितें हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण म्हणटा शेत पुरोवपाचो डिलर हेजेर जास्तीत जास्त कारवाय जावपा जायी. लोक ओगी आसा कितें दांतूय आपल्याले वोटूय आपल्याले म्हणटा आनी लोक ओगी आहा पूण हे जावपा जायना. हेचेर जास्तीत जास्त कारवाय जावपा जायी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे पोन्ने सचिवालयाच्या फाटली 3 दुकानां फोडली. एक वाईन शॉपा वयले 15,000 कॅश आणि एक मोबाईल चोरयेक. ब्रेस्तारा फातुडेर ही घडणूक घडल्या. प्रकार CCTVत कॅप्चर जाला. आसा ओल्ड सेक्रेटरीच्या फाटल्या सायडीन जुजे फाल्काव रोडाचेर थंय राती 3 शॉपां फोडली गेली. तितून एक वायनाची शॉप म्हणजे फाटल्यान आसा आनी ते चोरांनी 15,000 सुमार आनी एक मोबायल चोरून गेला. ते राती 4:15 सुमार जाल्यात आनी अशे 2 शॉपां फुडें आसात जी राती चोरली. पणजे कितली जी चोरी जावपाक लागल्यात ती चोरी वाडपाक लागल्यात. केन्ना आसतली काय ना हांव सोदून गावडे स्टुडंट मिडिया खातीर. म्हादेचे उदक मलप्रभात व्हरूंक बांडुरा नाल्याचे कामाक भूसंपादनाचे आड खानापूर शेतकार एक्टिव्हिस्ट पर्यावरणवादी एकठांय. खानापूर सभा जाली. तहसीलदार आणि जिल्लोधिकाऱ्यान निवेदन. ह्या प्रकल्पा आड थळाव्या पंचायतींनी ग्रामसभेत थाराव घेवचो म्हूण सभेक उलयले. भूंय संपादन नोटीस शेतकऱ्यांक विरोध. गोंय सरकारानूय खंय रितसर लक्ष घालचो. म्हादईच्या बांडोरा या नाल्याचे उदक वळवून
ते मलप्रभेत सोडपाचो जो कर्नाटक सरकारची जी योजना आसा त्या योजना विरोधात आयज खानापूर हांगासर लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, ग्रामस्थ आणि पर्यावरण प्रेमी यांच्यात बैठक झाली आणि या बैठकीत या प्रकल्पा विरोधात पुढील लढो कसो दिवपाचो या विषयाचेर चर्चा झाली आसा. It is a mistaken priority of the government, misuse of the Malaprabha catchment area, deforestation in catchment, and a complete abuse. This resolve is not for Khanapur Taluka alone, because if Khanapur Taluka survives, all the talukas in Belgaum and Hubli Dharwad will survive. Khanapur Taluka is a front of all these talukas because the nature and the eco-sensitive region and the Western Ghat here are the origins of Malaprabha, Ghataprabha, Madai and Shapura. So that is first resolve that we have made with all the villagers, all the stakeholders, all the farmers from all faiths, all religions, all languages and of all parties. This is a non-political movement for the people, by the people. या मादई खोऱ्यात ज्यो ग्रामपंचायती आसात त्या ग्रामपंचायतींनी या विरोधात ठराव घेवचो, तसेच खानापूर नगरपालिकेन या विरोधात ठराव घेवचो आणि या प्रकल्पाक विरोध करचो असो निर्णय या बैठकीत घेतलेलो आसा. आमच्या ग्रामपंचायतीतर्फे आम्ही या योजनेचा निषेध करतो, विरोध करतो. हे आमच्या गावाच्या, आमच्या तालुक्याच्या, आमच्या जिल्ह्याच्या आणि उत्तर कर्नाटकाच्या हिताच्या विरोधी आहे. त्यामुळे ही योजना रद्द करावी म्हणून ठराव पास करणे हा आणि एक मुद्दा आहे. आयची जी बैठक आसा ही गोंय सरकारान जर तितून लक्ष दिलें जाल्यार एक मोठी शक्ती ह्या वाठारांत निर्माण जाल्लेली आसा आणि त्या लोकांनी मागणी केल्लेली आसा की आपलो जो भाग आसा, जो प्रदेश आसा, जंगल आसा, जमीन आसा आणि ही जी जलसंपत्ती आसा हो सगळो वाठार जो आसा हो गोंयांत आसपावचो, गोंयांत ताचो सहभाग करपाचो. कारण भाशीक, सांस्कृतीक, सामाजीक दृश्ट्या हे लोक जे आसा हे लोक गोंयाशी निगडीत आसा आनी ताका लागून हो सगळो जर भाग एकठांय जालो जाल्यार निश्चितपणान गोंयची शक्ती जी आसा ही बळिश्ट जातली. कळसा भांगराचो जो प्रश्न आतां इतलो चिगळलेलो आसा आनी ही उदक जी आसा ती हुबळी धारवाड ह्या वाठारांत व्हरपाचें थारायलेलें आसा. त्या गजालीक खंय तरी आळो जो आसा तो लोकशक्तीच्या माध्यमांतल्यान बसतालो आनी एकंदर हो विशय सुटावो जावच्या नदरेंतल्यान एक बरी सुरवात जातली. आणि ज्या शेतकऱ्यांका जे बंडोरा नाल्याची जे पाणी ओळपा खातीर जे योजना राबोवपाक खातीर जी शेतकऱ्यांका जमीन संपादन करपा खातीर जी नोटीस धाडिल्ली आसा त्या नोटिसा विरोधात कायदेशीर लढो दिवपाचो डिसिजन या बैठकीत घेतिल्लो आसा. आणि ह्या वेळाचेर ह्या तेंच्यांनी तहसीलदार, खानापूरचे तहसीलदार हांकांय ह्या प्रकल्पा विरोधात निवेदन दिल्लें आसा. पूण सगळ्यांनी गोंय सरकारा कडेन विनंती केल्ली आसा की तुमी ह्या आमच्या मुवमेंटा खातीर तुमचे वटेन तुमी हो ह्या प्रकल्पा विरुद्ध तांत्रीक दृश्टीन, कायदेशीर दृश्टीन रेटो लायचो. बेकायदेशीर बांदकामाविशयी हायकोर्टाच्या निवाड्याचेर मंत्री आपल्याक जाय ती स्टेटमेंटां करूंक लागल्यात. लोकांक फटोवपाची स्टेटमेंट आरजीपीचो मुखेल मनोज परब मिडिया मुखार आदी गोंयकार कोण ते डिफायन करचे, मागीर बांदकामां साल्वार करूंक कायदो हाडचो मनोज मागता. सरकारान खंय भालक्यांक साल्वार करता, गोंयकार शेणले. गोंयभरच्या बेकायदेशीर बांदकामांचो सर्वे करून कारवाय करपाची वर्त स्वेच्छा दखल घेतल्या उपरांत हायकोर्टान दिल्ली. मात ताचेर आतां गोंयकारांची घरां कशी राखतलो काय सरकारा मुखार प्रस्न. ताचे खातीर कायदो हाडटा म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. मंत्री आपल्याक जाय ती स्टेटमेंटां काडपाक लागल्यात म्हूण आरजीची सरकाराचेर चढाई. प्रत्येक मिनिस्टर आपापली स्टेटमेंट दिता आनी लोकांक कन्फ्युजन करून दवरलेलें आसा. सगळ्या लोकांच्या मनान भंय जाल्लो आसा, स्पेशली आमच्या गोंयकाराच्या मनान. कित्याक गोंयकारांक खबर आसा की हो जो सरकार आसा हो सदांच मायग्रंटां वांगडा रावल्लो आसा आनी हो मायग्रंटांकूच सपोर्ट करतलो. आनी आतां सीएम स्टेटमेंट करता की आमी कितें तरी एक कायदो हाडटले म्हणून. जें कितें हायकोर्टान ऑर्डर हाडलें, डेमोलिशन जातलें तें वाचोवपाक लागून, सेव करपाक लागून कायदो हाडटले म्हणून. लास्ट टायमूय आमी सांगलेलें, परतें एकदां सांगता की गोंयकार कोण तो डिफायन करा, गोंयकारांकूच रायट दिया, गोंयकारांचीच घरां आसा ती सेव करा. तुमी जो मायग्रंट हांगा गोंयान येयला, इल्लिगल हांगा आपली बस्ती घातल्या, इल्लिगल हांगा स्लम्स केला, तांकां तुमी घर नंबर दिला, तांकां तुमी लायट, उदक सगळें जें दिलां पळय तें सगळें डेमोलिश जावपाक जाय, सगळें तेंचें काडपाक जाय रायट.
आमचो डायरेक्ट हो आरोप आसा DOPक प्रेशर हाडून आमी जे कंप्लेंट घातल्या ते फाटल्यान हाडून 3-3, 6-6 म्हयन्याचे डेटी दिवपाक लायता आनी हे माविन गोदिनान आपल्या पंचायतींच्यान स्टार्ट करचें कित्याक माविन गोदिनाची जर आयज कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार मॅक्झिमम जर मायग्रंटांचे इलिगॅलिटीज आसात, बस्तीज आसात, इलिगल घरां आसतलीं जाल्यार ती माविन गोदिनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव. मंत्र्याक सांगचे आदी बोंडला झोप बंद केलो म्हणून बोवाळ खात्यान CCF नवीन कुमाराक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. राना मंत्री विश्वजीत सांगता खात्या अंतर्गत खंय कारवाय चल्ल्या. रिनोव्हेशनाक लागून बोंडला झोप बंद केलो म्हूण कळटा. ट्युरिस्ट येवन वतात मात मंत्र्याचे राज्याक खबरूच ना. रिनोव्हेशनाक लागून बोंडला झोप बंद केला म्हणून म्हायती मुखार आयिल्ली, मात मंत्र्याक सांगचे पयलीं झोप बंद केल्लो. खात्यान CCFक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या म्हणून राना मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. काय ना हांवें ऑलरेडी स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलेलं PCF आमचे CF नवीन कुमारचो 1 म्हयनो हे जेन्ना विशय जेन्नाच्यान चालू जाला आमचे पावूंक ना. डिपार्टमेंटल इश्यू आनी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू करपाक हांवें सांगलें. मुख्यमंत्री बी हांवें ब्रीफ केल्ले आनी आयज कितें जाला की ऑफिसर्स बी प्रोएक्टीव आसूंक जाय. आयज ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे फिल्डान आसूंक जाय. बेश्टे एअर कंडिशन कॅबिनान बसून तो यंग आहा, आमी बी भोंवता, आमकां बी कळटा विशय, पण हे ब्रिफींग सारकें जावंक ना. हेजेर आमचें लक्ष पूर्णपणे PCCFन आपल्या अंडर सगळे घेतल्या. चीफ सेक्रेटरी बी हांवें सांगलां की स्ट्रिक्टली ताका शो कॉज उडयन तो प्रेम कुमार जे पयलीं आशिल्लो तो ट्रान्सफर जाला, पण तेजे बद्दल DG फॉरेस्ट कडेन आमी तेजे पूर्णपणे तेजे ओवरऑल अप्रोच हेजे बद्दल आमी सरकार म्हणून आमी पत्र बरयतले. मजगती राना विकास महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणे म्हणटा खात्यान बांदिल्ले कॉटेजीस खंय सुरू आसात. बोंडला सेंच्युरी चालू आसा मात फकत झू बंद. कॉटेजीस चालू आसा कित्याक सँच्युरी चालू आसा, फक्त झू बंद आसा. सो मेन गेट जी आसा सँच्युरीची ती मेन गेट ओपन आसा. खंयचे ट्युरिस्टांनी येवचे, आमचे डॅन रेस्टॉरंटाचे जे बरें जेवण आसा ताजो स्वाद घेवचो. मागीर आमचे पळय कॉटेजीस आसा त्यो पार्ट ऑफ द सँच्युरी पडटा, थंय येवन तांणी रावचे, बुकिंग्स करचे. फक्त झू बंद आसा थोड्या दिसां खातीर. 1-8 दिसांनी झूय बी ओपन जातलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. रस्ते कुशीकच्या बेकायदेशीर बांदकामांचो 2 दिसांचे सर्वे करपाचो म्हूण अंजुणाचो खासा ग्रामसभेत थाराव. सरपंच सांगता हायकोर्टाचे अर्दे विशयी लोकांक म्हायती दिवंक खासा ग्रामसभा दवरिल्ली. कांय लोकांचो खंय बेकायदेशीर बांदकामांचो सर्वे करूंक विरोध, मात कोर्टाचे अर्दे प्रमाण सर्वे करचोच पडटलो सरपंच सांगता. हायकोर्टाच्या अर्देविशीं म्हायती दिवंक हणजुणा पंचायतीन खासा ग्रामसभा दवरिल्ली. फुडल्या 2 दिसांत बेकायदेशीर बांदकामांचो सर्वे सुरू करतले म्हूण सरपंच सांगता. खासा ग्रामसभेत कांय थळाव्यांनी सर्वेक विरोध केलो, मात कोर्टाच्या वर्दी प्रमाण सर्वे करचोच पडटलो म्हूण सरपंच सांगता. आयज आमची स्पेशल ग्रामसभा आसली फक्त लोकांक अवेरनस करपाक, कित्याक की हायकोर्टाची ऑर्डर ऑल ओवर गोवा आहा आनी तशीच आमचे विलेजीकूय आहा. सो ते बद्दल सगल्यांक सारकें कशें कितें म्हणजे कितें ऑर्डरीन कितें आहा तें सगळें वाचूनय तांकां दाखयलें, तांकां समजपाक. आनी एज पर हायकोर्ट ऑर्डर ते आमकां सगळे ते जे मेजरमेंट आहा ते करून तेजो रिपोर्ट आहा तो हायकोर्टाक आमकां दिवंक जाय. ते आतां हे 2 दिसांक करतले न्हू, फाल्यां परवा म्हणून. म्हणजे इतलीं वर्सां जालीं कोणीन बांदून कशी दिली हे दिली. आतां कितें आहा इतलीं वर्सां बांदून दिले तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना. मे बी थोड्यांचे लिगलूय आसतले न्हू, थोड्यांचे इलिगल आसतले, पूण सगळेच आतां कित्याक कोण कोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे आमकां ते इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट धाडूंक जाय. मागीर कोणाचे लिगल आहा तेंचे ते विड्रॉ जातलेच न्हू तितून. वाचोवपाचें म्हणजे आमचे कडेन जर तशें जाता लिगली कितें करूंक जाता जाल्यार आमी 100% करतलेच न्हू. पूण आसतली खूब 50, 60, 100 सुद्दां आसूं शकता. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. आमदार जितान मांद्रे मतदारसंघाच्या उदरगतीत लक्ष घालचे आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर उलयलो. पार्सेकराचो सल्लो खंय पॉझिटिव्ह घेतला. जीत सांगता 2016 खंय रस्त्याचे काम जावपाचे आशिल्ले तेन्ना जावंक पावले ना. आपूण आमदार जाल्या उपरांत तडीक लायला जिताची जाप. आमदार जीत आरोलकरान मांद्रेच्या उदरगतीचेर लक्ष घालचे म्हूण आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयल्लो. ताणें आपली हुशारी ही ते पूल कंप्लीट करपाक लावची. ताणें हुशारी ही इलेक्ट्रॉनीक सिटी मार्गाक लावपाक लावची. कारण तेचें काम ठप्प पडल्यार आतां 8 वर्सां जालां. पुलाचेंय तशेंच आसा. आपणे कांय जाणांनी केल्ले स्टेटमेंट पॉझिटिव्ह घेतल्यात. उदरगतीच्या कामाकूय सुरवात केला. 2016 सावन पेंडींग आशिल्लो रस्तो आपणे केला म्हूण जीत सांगता. जिताची नांव घेवच्या आदी पार्सेकराक जाप. सुरवात आमी हरमलच्यान करतात कित्याक काही लोकांचे स्टेटमेंट्सूय आसलेले. सो
ते आम्ही पॉझिटिव्हली घेतल्या. काय म्हणजे कोण ते? आनी खूब जाण आहात पॉझिटिव्हली घेतल्यात. सो ताका लागून सुरवातूच हांगातल्यान केल्ली बरी म्हटल्यार म्हणून हॉट मिक्सिंग हांगाच्यान सुरवात केल्या. सगळ्यांनी आपलें काम करपाचें. ह्यो रोड तुमकां खबर आहा, ह्यो रोड 2000 म्हाका दिसता 16 टेंडर प्रोसेस जाल्लो. 17 तेजो टेंडर जावपाक जालो. तो कित्याक जावंक ना कित्याक ते तुमी चड जाणां आसतले. सो ती 5 वर्सां ब्लँक उरलेलो. 5 वर्सां उपरांत जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना ह्यो परत एस्टिमेटाक घेतलो कित्याक GSR कंप्लीट चेंज जालो आनी त्या प्रोसेसाक टायम लागलो आनी परत ह्याच रोडाचेर अंडर केबलिंग 33 kV 11 kVची लायन घातली. दुसरी म्हटल्यार 30 mlचो पायपलायन घातले. ताका लागून मातसोसो डिले जालो. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगे म्हणी. सिवेज कनेक्शन घेवंक नाशिल्ल्या 28 बिल्डिंगाक फोंड्या पालिकेची नोटीस. तातूंत 1600 अपार्टमेंट सिवेज कनेक्शन बेगोबेग घेना जाल्यार लायट उदकाचें कनेक्शन खंय कट, CO सांगता. सिवेज कनेक्शन घेवंक नाशिल्ल्या 20 जाणांक कनेक्शनां हे आदी कट कापल्यात. फोंड्या वाठारांत सिवेजीच्या उदक गटारांनी सोडटात. फोंड्या पालिका आतां तांचे आड कारवाय करपाच्या मोडात. 88 बिल्डिंगांनी 1600 सुमार अपार्टमेंटां आशिल्ल्यांक पालिकेच्यो नोटीसी. कनेक्शन घेना जाल्यार लायट उदक कट करपाची पालिकेची शिटकावणी. टोटल 88 बिल्डिंग्स आयडेंटिफाय केल्ल्यो. तितून जवळ जवळ 1500 अपार्टमेंट्स आसा. 1600 अपार्टमेंट्स आसात. सगळ्यांक पयली नोटीस गेल्ल्यो. फर्स्ट टायम नोटीस धाडून 7 दीस दिता आमी तांकां कितें करेक्टीव मेजर्स घेयात, सिवरेज कनेक्शन घेयात. एंड मागीर जर करना जाल्यार फायनल नोटीस तांकां वयता. आतां गेल्यात फायनल नोटीसूय वचपा लागल्यात. मागीर डिस्कनेक्शन आमी रेकमेंड करतात लास्टाक. कित्याक मॅटरूय आमचो सेन्सिटीव आसा. सगळीं नाला तुमी पळयला आसतले कशें वेस्ट वॉटर नालान रिलीज केला. खुबशा रेस्टॉरंटांनी बिल्डिंगेनी सेप्टीक टँक ओवरफ्लो जाता. सो ग्रावंड फ्लोराचेर रावता ते लोक चड सफर करता मागीर आनी तेंचे कंप्लेनी येतात. सो हे एक्शन स्टार्ट केल्लें म्युनिसिपालिटीन ते चालू आसा ड्रायव. सो आमचो रिक्वेस्ट आसा लोकांक की सिवरेज कनेक्शन बेगीतले बेगीन एप्लाय करपाचें. तेजे एज पर नोटिफिकेशन सबसिडायज रेट आसा 3000 आसा पर अपार्टमेंट. सिवरेज सिस्टम कनेक्शन प्रत्येकान घेवपाक जाय हे कंपल्सरी आसा. आनी हे समज जर अपार्टमेंट सिवरेज कनेक्शन घेना जाल्यार हेंचें लायट आनी उदकाचें कनेक्शन डिस्कनेक्ट जातलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बुलेटीन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटीन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.